बरो दीस तुमकां दिनवासून ह्या देवाक ह्या दिसाच्या देण्या पासत बरे भशेन हो दीस सारूंक हेचे मिसान आदार मागुया. ह्या हेचे मीस आमी बरयता फ्रांसीस फेर्नांडीसच्या आत्म्यांक म्हयन्याचो उगडास मागुया खरेंचपणी ताजे पासून मागताना मागूंक लायला. क्लिफ्टन लुईस बर्थडे ताचो आनीक कोण बर्थडे मनयता जावं काजारो दीस मनयता मागुया तांचे पासत भोव करून दुयेंती पासत मागचें. एकामेका पासत मागून हे मिसान बरे भशेन म्हणटा घेवया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आयज जेजूच्या जिविताची खबर करून बरयता जेजू आपल्या जिवितान बरें करीत गेलो म्हणटा आमच्या जिविताचो शेवट वच आमी दुसऱ्यांक बरें करीत वचूं. तर शाणेपण आमकां आयच्या मिसान मागुया कितें सैक दिव आमकां दिता बरें करूंक बरें करीत वचुया. हें देणे फावो जावंक ह्या मिसान मागुया. हें आमचें मागणें देवाक मानूंक पातकी म्हणून उठकून सगळे आमच्या गुन्यांच्या देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणें मागुया. दूख धरून म्हणुया हांव सगळ्या अवतारून सांगता मनान चिंतून तनान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून आमी जायती पातकां केल्यात. आमचो अपराध आमचो पवड अपराध ते बसत अगेन्स्ट राम पार मरई सगळ देवतान भक्तान आनी तुमकां भाव निवत करात पूण प्रार्थना मागता. सोरपोत विदात दिव आमची काकूत करूं आनी आमची सगळीं पातकां भोगसून सगल्यांक ससणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सरपोत बेदार देवा आमच्या भोवमोगाळ बाबा सगळ्यांक सुपून देणें तुजे तान उपजता. आमची काळजां मोगान तुजे पेटय आमची भक्ती चडय अशें आमकां दिताय तें सगळें बरें देणें पसून वाडय. जोटणायन राख आनी मोयपासान तूं बालगून दवर हें आमी मागता. आमच्या आसम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं खरो देव ते सगळीं पवित्र आत्म्याचे एकपणान जेतान राजवट चलयता ससणेच्या ससनांक. आमेन. बसून देवाचें उतर आयकुया. भाग्योन पावलून कोलोस्कारांक बरयलेली चिटीची सुरवात. कोलोसीस शारांतल्या भक्तांक क्रिस्ता सवे विस्वासी भावा भयणींक देवाचे कुशेन जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत पावलू आनी आमचो भाव तिमोत ही चीट बरयतात. देवा आमच्या बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सवें आसूं. आमच्या मागण्यांनी तुमचे खातीर देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक आमी सदांच आर्गां दिता. कित्याक क्रिस्ता जेजूचेर तुमी भावार्थ दवरला आनी सगल्या भक्तां थंय तुमी मोग दाखयला म्हूण आमी आयकलां. स्वर्गार तुमकां बोरवासो दवरलेलो आसा तुमचे थंय तो भावार्थ आनी मोग निपसोतात. स्वताचो निरोप म्हणजे शुभ वर्तमान तुमकां परगोट जाल्लें तेन्ना ह्या बोरवसाची खबर तुमी आयकलेली.
ह्या शुभ वर्तमानान आख्या संवसाराक परगोट जायत वेतात. तुमचे सवें घडलेलें तशेंच सगळे कडेन फळां दिवन ते विस्तारत वेतात. देवाचें देणें तुमी अळकल्लें आनी ताची नीत सजमणी घेतली त्या दिसांतान तुमचे मदें अशें घडत आयलां. हें तुमकां शिकयलां तो एफारास, आमचो मोगाचो सहकारी, आमचो विस्वासी प्रतिदिनी आनी क्रिस्ताचो मुनियारी. आत्म्याचें देणें तुमचे मदें वसतात त्या मोगाची खबर ताणेंच आमकां दिल्या. देवाचें उतरें. देवाचे ओळखकार, देवाच्या उतराक आमचो जबाब आमी गावुया. आमचे लागीं देव उलयला. B1 पान 21, B1 पेज 21. सगळी उभी रावया. उद्गाराक आमी गायन गावुया. B4 पान 22, B4 पेज 22. आमी दुसरो श्लोक गावचो. Sorves por तुमचे सोवे आसू. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. देवस्थानांतलो काडून जेजू सिमावाच्या घोरा गेलो. सिमावाची सासू मोठ्या जोरान नासली आनी तांणी तिचे पासत ताका विनोद केली. तिचे रोडो घालून ताणें जोराक हुकूम घालो आनी तिचो जोर पडलो आनी रोखडीच उठून ती तांचो परामोस करूंक लागली. दीस दारीर पडल्या उपरांत जिन्सा बासांच्या बोलिकारांक ताचे सोरशी हाडली आनी एकल्याचेर हात दवरून ताणें तांकां बरी केली. जायत्या जाणांन वेले
देंवचारूय काडले आनी ते बोब मारून म्हणटाले, तूं देवाचो पूत. आनी आपूण देवान मागलोलो म्हूण ते जाणो आसले देखून ताणें तांकां बोबाट केली आनी उलोवंक दिलें ना. उजवाडटोच भायर सरून तो एक एकसुरेस जातेर गेलो. लोक ताका सोदीत सोदीत तो आसलो थंय आयलो आनी आपणाक सोडून वेचो नाका म्हूण राव म्हूण ती प्रार्थिताली. पूण ताणें तांकां म्हणलें, देवाच्या राजाचें शुभ वर्तमान हेरा गांवांनी हांवें पोरगोटूंक जाय, तर ह्याच पासत म्हाका धाडला. आनी जुदेयाच्या देवस्थानांनी तो भाशण करीत आसलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे भाव भयणीनो, हे दिसांनी हांवें पयलें वाचप भगवान पावलीची टेस्तालोनिकारांक आयज कोलोसकारांक सुरू केल्या. आनी चिठ्ठीर भगवान पावलो त्या लोकांक उगडास करता. एकूच वोस आमच्या जिवितांत सेट शुअर एकूच वोस, तें म्हणल्यार मरण. तो त्या लोकांक तो सांगता, आमी सगळें मरतले, हे पासत बऱ्या मरणांक सरान तयार रावात. आनी आयज आमी जेजूच्या जिविताची खबर आयकल्या. जेजू जिवीत जियेलो, बरें करीत गेलो. तो सोयीक मेवता तितलेंय बरें करूंक सोडलें ना ताणें. बरें करीत गेलो, वायट करीत गेलो ना. तर आमी एकूच जिविताची ओस सेर्त म्हणटा पळय ती मरण हें मनान घेवया. आनी समज तर आमी मेले आयज, आमच्या जिविता वयर कितें म्हणूंक जाता, बरें करीत गेलो, वो पाड घालीत गेलो, वायट करीत गेलो, दुखयत गेलो लोकांक, कितें म्हणटलो गे लोक. त्या पासून दिसतानो हें शाणपण घेवन जिवंक वावरया. आमच्या जिवितांत मरण शुअर, आनी मरण येयल्या उपरांत आमकां सगळ्या लोकांनी पाचारूंक जाय, बरें करीत गेलो. त्या पासत कितें सैक मेवता आमकां बरें करूंक, कोणाकूय घरांत शेजारी सामाऱ्याक कोणाकूय आमकां सैक मेवता बरें करूंक वचोंक, बरें करीत रावात. कित्याक हेच पासत देवान आमकां संवसारान धाडला बरें करूंक. जेजूची देख घेवया आनी कोणाकूय आमकां बरें करूंक तो चान्स मेवता करुया. आमचें जिवीत बऱ्या कन्यांनी भरूंक वावरया. हें शाणेपण आयचे मिसान मागुया. बसूनच भेटून हे गीत गावया. गायन गाऊया सर्वेस्परा देवा. सी 30 पान 40 सी 32 पेज 42. भाव भयणीनो, हें म्हजें तुमचें बलिदान
स्वर पोद विदा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हेच तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनातून धारी मोहिमेन आमच्या आणि आखे बोवीत सुविचार देवा सर्वेस्वर मानून घेऊन. जिव्या देवा पवित्र बापा जोरीच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं आशिर्वाद तुजो आमचे वयर देव तुजें जिवीत आनी पवित्रताय सोंपयनायन आमकां फावो जावं हें आमी मागता तेच तुजे पुता जोरीच्या नवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसूं. तुमचे तुमची कार्ड जावं बरोया. आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारान सासणाचे देवा सरकार्यान सुरताय जेजू क्रिस्त आमच्या आत्म्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या पासकांच्या गुटा वरवीं वचपाचें अजाप ताणें केलें. पातकांतल्यान मनांतलें आमकां सोडोवन हो वर्तमान आमकां ताणें जोडून दिलो. विचून काडलेली कुडी यादनिके राजकुल पवित्र राश आनी तुजे कशा परचो आमकां जावंक पावयली. सोरताय आतां तुजी कोत्तबां आमी परगट कोत्ता कित्याक काडोगांतले भायर काडून तुजे विशेष उजवाडांत तुवें आमकां आपयलें. देखून आतां देवदूतां बाराबर सर्गींचे सगळे दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुजे पवित्र आत्म्यांक धाडून तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या आस्म्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कशें मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे एपिसोद समोर खंयची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगचें नेमेलच्या तुमचे एपिसोद आनी समेस मनशां एपिसोद ते वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा. बाबाडताचो घट परगटुया. Gesù mio, Gesù cibo caro, Gesù nome e dono, Gesù nome e dono. बापा जुरीच्या मनांसान पण जिवंतपणांत आमी बकरीपण रास करता. नो जिविताचो उंडो सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां तुवें फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जुरीची कोणा रागो शेवतल्या मातसो सांग पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विश्वासलेले पवित्र उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगियान बापा फिलीप नेरी आमचे गोंडे बापा सगळे यान्निकी वर्गां बरोबर ताका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवांस धरून मेल्या
ते आमच्या सगळ्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुज्या कोतीन मेळ्ळ्या समस्यांक तुजें पोरजुलीत मुखामोल पडूंक फावो कर आम्हा समस्यांची दया कर म्हण आमी मागता कोर मारिये देवाचे मागीर सांगती बेगीन धरम दुता आनी सोर काणी तुका मना म्हणल्यार सगळे बॉक्स बरे बोध ससण्याच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं तेच जेजू वरवीं तेच जेजू सांगता तेच जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पोत बेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससण्याच्या ससनांक बापाक सरेच्या मोगान उलो मारुया ताणें आमकां जायतीं देणी दिल्या कितेंपणी जिवीत दिलां त्या जिविताचो बरो फायदो काडून सरां दुसऱ्यांक आमी बरें करीत वचूं ह्या शाणेपणान आमकां बरो म्हूण बापा लागीं बराबर मागुया आमचे बापा नांव पवित्र जावं तुजें राज तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी जावं आमचो दिसपटो आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक तशें आमची आनी आमकां ताळणे करून दिवं नाका सरस्परा प्रवेटांतले तूं आमकां निवाड दया करून हे जिवितान आमकां स्वस्थाय दी सर्गीच्या सुखाक आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्तूच्या येण्याक बरोवशें आमी अवतरेकता तर आमकां उदार काकुतीन स्वरपात कसली सुटोय सुराकांतांतली तूं आमकां सगल्यांक वटाय तुवें जेजू क्रिस्ता तुवेंचे धर्म दिता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावडताचे दीस घाल तुका पुनवणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनान सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी हो जेजू खरो देवाचो पूत आपल्या संवसारी जिवितान सरान दुसऱ्यांक बरें करीत तो गेलो आमी तशेंच करूंक तो मागता ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती हे जेजून खुशालकायेन मोगान आपल्या जेवणाक आमकां आपयल्या सगलीं आमी सुभागी तुझ्या सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली जेजूक आमच्या काळजांत शेवताना आमी गायन गावुया जिविताचें उदक जिविताचो उंडो D23 560 D23 पेज 60 지위다치 묻어가고 비용교체 나래야루 지위다쳐 묻어가고 가운교체 무게ля루 지위다치 묻어가고 비용교체 나래야루 지위다쳐 No
प्रार्थना प्रितीच्या बापा सर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां दादूशी केल्याय मोग वाडोवंक दिलेल्या जेवणान काळजां आमची प्रीत मोगान थीर जावं तुजी सेवा मोगान करूं शात आमच्या भाव भयणीची चाकरी करूंक उमेद आमची चोडात वचूं हें आमी मागता तेच तुज्या पुता जेरूच्या नवीन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सोरपोद वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आशिर्वाद तुमचेर घालून आमेन. वचून यात जागृतायेन जिवंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार मिसाच्या शेवटाक गायन गावुया निर्भागी आमची काळजां के 7 पान 142 के 7 पेज 142. Jezu, monaco proka Jezu, kurico polsko Jezu, činico suja Jezu, karzaco uzvar Jezu, monaco proka Jezu, kurico polsko Jezu, činico